आमदार बोरकर हाणेन आपणे म्हादयचेर प्रधानमंत्र्याक धाडिल्लें पत्र सभाघरांत वाचपाचो यत्न केलो. उपरांत सभापतीन तो आयकून घेवंक ना म्हण तांचे मायक बंद केले. त्या उपरांत ताणीन बोवाळ करून तो सभापती म्हऱ्यांत गेलो. म्हादयच्या चर्चे वेळार बोवाळ केल्ले खातीर आनी म्हणणें आयकनासतना सभापतीन गेल्ले खातीर आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकर हांकां मार्शलांनी सभाघरांतल्यान भायर काडलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कंटिन्यू कर. चडांत चड इफेक्ट जातलो तो आमच्या मतदारसंघाचेर जातलो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें मान्य मंत्री शिवजीत राणे हांच्यांनी सांगलें कंटिन्यू कर. तुका सर हांव परत एक मिनिट वेंदे येस एकूच मिनिट राव स्पीकर येत स्पीकर सर येत. येस अरे आमी उलोवंक तो पयलीं म्हणटा तुमी डिस्कशन करूं नाका. तो पयलीं म्हणटा तो डिस्कशन करूं नाका. म्हाका एक सांग. येस कंटिन्यू कर. हे तुम्ही माझे नवे मेंबरांक चान्स दिवंक जाय. सांगला पण दिसता की दे हॅव नॉट बीन गिवन कित तरी सम डिफरंट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग. आय डोंट नो सर नाही अडचण किती जाता. एक मिनिट विजय भाव एक ऐकून घे. अडचण किती जाता. नवीन आमदार आसा न्ही ते शिकून सारके ना. कोण ट्रिक सांगता आनी त्या विशयान ते वागपाक सोदता आनी त्यामुळे अशें ऑब्जेक्शन येतकच जे आसा न्ही तांकां दिसता की आमचेर अन्याय केल्लो दिसता. तशें नासता तें. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी सिनियर आसले कारणान जे आसा न्ही ऑपोजिशन म्हणून जे आसा न्ही तांकां तुमी सारकेंच गायड करपाची आवश्यकता आसा.